हावच्या हालींच कोयर उडयतना एकल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जालो आणि ताचे उपरांत त्या तरणाट्यान आत्महत्या केली. रस्त्या कुशीच्या कोयराचो विशय चर्चेत आसा. सरकार कोयर वेवस्थापनाचेर कोट्यांनी पयसो मोडटा, मात रस्त्या कुशीक जावपी कोयराचे डीग पळयल्यार वेवस्थापनार प्रस्न निर्माण जाता. ताळगांव सारकिल्ल्या पंचायतीन कोयराचेर सेक्युरिटी दवरल्या. We have taken lot of precaution by installing boards, no dumping garbage. आम्ही कॅमेरासूय फिट केलेले आसा. खूप कडेन आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळलेलो आहा आफ्टर इन्स्टॉलिंग दॅट. बट सम प्लेसीस आर देर which we have to keep our security guard. That those are the dark spots that we have to keep a security guard आणि मॉनिटर करपाक. बाबा तूं येयलो जाल्यार दुसरे फावटी हे घेवन उडोवचें न्हू. तुज्या घरा कडेन डेली वेजीस तर येता जाल्यार हिंगांनी उडोवपाची गरजूच ना. सो बट मोस्ट ऑफ द पीपल वी हॅव फाउंड आउट रातचे उडयता पळय ते लेबर्स आसता, कोणागेरूय काम करता, दिसभर ती तर फॅमिली तर घरान ना जाल्यार रातचे बायकार कारान पासून हाडून उडयता पळय ते. गार्बेज एक व्हडलो इश्यू जालो आहा आमकां सगळ्यांक आनी वी आर स्ट्रगलिंग ओवर द इयर्स. कलेक्शन जायत आहा, गार्बेज कलेक्शन जाता, आमी बी लेबर्स घालून क्लीन करताय. म्हणल्यार इम्प्रूवमेंट ओन्ली फॉर अ लिटल वायल इट्स कंटिन्यूज. पीपल आर स्टील थ्रोईंग गार्बेज ऑन द रोड साइड्स. क्लीन केल्यार आफ्टर 1 वीक अगेन देयर अ मेस एवरीवेर. नाव आतां हीच प्लेस थंय आमगेली नेक्स्ट टू द पंचायत आमी हिंगा पयलीं लोक धुतालो, बट आफ्टर दॅट वी हॅव अ सेपरेट एरिया वेर द गार्बेज इज कलेक्टेड, बट स्टील पीपल आर थ्रोईंग हियर. आमचं गार्बेज डेली कलेक्शन करता ते शंकराचे देवूळ आहा थंयसर हाडून उडयता. परत आमचे हायवेक जे निलकंठाचे कॉलेजी कडेन वयता थंयसर हाडून डंप करता. आनी प्रत्येक काम आमी म्हणटा आमी कलेक्शन करता, पंचायत कलेक्शन करून सुद्दां आमी का लोक हाडून अशें उडप बरें न्हू. आमी कितले फावटी लोकांक म्हणजे लोकां मेरेन मेंबर जे आहा आमचे ते पावयता की आमी डोर टू डोर कलेक्शन करता, तुमी दिया आमचे गार्बेज कलेक्शन जाता, तरी सुद्दां लोक आयकना. आमचे पळोवंक गेले जाल्यार आमची जी तांबोसे उगवे पंचायत आसा ती 3 गांव आमचे मोपा, तांबोसे, उगवे आनी जॉग्राफिकली व्हडली एरिया आसा. आनी हावज होल्ड्स आसात ते पयस स्कॅटर्ड घरां आसात, तांची वेगवेगळे वाडे आसात. सो हे सगळे कडेन आमचे आतां सध्या डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसा गार्बेज. आमचे पंचायतीचे गार्बेज म्हणजे घराची कलेक्ट करपाक आमी 2 मनीस दवरलेले आसा. ते अर्दे एरियेक एकटो आसता, एक एरिया तो कलेक्ट करतात. आनी आतां कोणी अशे ब्लॅक स्पॉट बी वाटेर केल्लेले आहा न्हू, तांकां आमी हालीं तशी मिटींग घेवन आमी अशे 4 मनीस लेबर घातले आनी ते आमी क्लीन करपाचे ठरयलेले आहात. गोंयांत आनीक 2 कोयर प्रक्रिया प्लांट येवपाची गरज आसा अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा. So people are just coming to drop their kids for school. येदी व्हडली बॅगां भरून हाडटा कचरो आनी थिंगा उडयता. हायवेचेर उडयता, बाजारा कडेन उडयता, मोड्डार उडयता. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलें. सो हें करेक्शन करतलो जाल्यार त्या विलेजींनी वेस्ट कलेक्शन करपाची गरज आहा. सेग्रिगेशन, कलेक्शन अँड इफेक्टीव डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एट द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. अशे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आनीक गोंयांत 2 येवपाची गरज आहा. एक तिसवाडी आणि एक पोंडा तालुका म्हणून ते एरियेच्या लोकांनी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.